एवरी इयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी गोवान झाडां हाडटा आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. लोक बरे खुशयेन सारके म्हणल्यार झाडांचे जे एनवायरमेंट प्रेमी जर सो आमी म्हणटात जेन्ना डेवलपमेंट वर्क येता तेन्ना झाडां कट जाता. बट एवरी इयर हांव पळयता की लोक आपूण व्हरून जी फर्स्ट इयर लोकांनी जी आंब्याची झाडां येयलेली आयज तांकां फ्रुट्स येयलेले आसा. म्हाका खूब जाणांनी फोटो दाखयले, मॅडम तुमी फर्स्ट इयर वाटलेले तेंची झाडां हें जालां म्हणून. सो झाडां आमकां फक्त जाणा सगळीं जाणां फक्त फ्रुट्स आनी हें न्हू ऑक्सिजनूय दिता, आमकां सावळूय दिता. सो झाडां एक आमी म्हणटा आवय भशेनूच म्हणटा जी आमची कॅरूय घेता. सो आयज एवरी इयर प्रमाणे आयजूय खुबसो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो झाडां व्हरपाक गेलेले आसा. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक जी बरी इनिशिएटीव घेवन आमकां ही झाडां प्रोवायड केला म्हणून. ही फर्स्ट टाइम न्हू कंटिन्यूस गेली 5 वर्सां जाले आमी हे फ्री स्टॅम्पलिंग फ्रूट बेरिंग ट्री स्टॅम्पलिंग हे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या लोकांच्या घराघरांनी पर्यंत पावयता. कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी सगळ्यांक जाणा एग्रीकल्चर म्हणटा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ना. सो हांगा आमकां एकूच उपाय पडटा लोकां कडेन झाडां पावोवपाक आनी खंय तरी आमी लोकांक एनकरेज करता ही झाडां आख्ख्या ह्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन लावची म्हणून. सो असे कितलेशे प्रोग्राम केलेले असलेले आमी एक पेड माकेन आमी कितलीशीं झाडां आमी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनी रोयलेली आसा. बट आयज जी झाडां आसा ती आमी स्पेशली आमची महिला वर्ग आपल्या घरान वचून आपल्या पोर्सान वचून सगळी फ्रूट बेरिंग जशी आंब्याची झाडां, चिकवाची झाडां, काजवाची झाडां, लिंबूची झाडां, मागीर आमची तिखीची झाडां, नाल्लाची झाडां अशी डिफरंट झाडां ती आमी डिस्ट्रिब्यूट केलेली आसा. आनी सगळे आख्खे म्हणजे ना म्हणल्यार हजारांनी झाडां ही आमकां गोवोरमेंटान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेज्या थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ही झाडां आमकां सगळ्यांक लोकां कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न केलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता आयज जे हिसपान सगळे लोकांनी हांगा जी हजेरी लायली व्हड संख्येन तेंचो एक रिस्पॉन्सूय आमकां बरो मेळ्ळो लोकांचो. तेज्या लागून हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे ताका आनी तेंच्या गोवोरमेंटाक धन्यवाद म्हणटा की एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी लोकांच्या दारांत ही झाडां पावोवपाचो एक चान्स मेळ्ळा.